स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्गोजात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू। सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। महारुद्र हनुमान की जय। मंडळी सगळे श्रोते जनांक नमस्कार करून आईचे निरूपणाक सुरू करूया। समर्थची श्रोते जाऊन बसल्यात तुंगल रूपाने त्यांनी ती कले चुकत असल्यारी त्याची सम करतात। कले बरोबर दिसत जाल्यारी त्याची आमकां फाटी तापटी म्हण शाबास म्हणटात। कशी शाबास म्हणटा ती तरी फाटीर तांकां स्पर्श जाणेना पण रोम रोमान तू ते अशी तरार होऊन उबरता ती अंगारी रोम जावन त्यावेळेस कळता हा समज जाल्ल्यान कोणें अभिप्राय कळेनातील तरकी आमकां कळच्या शकता की समर्थांनी सम बदोवन घेतले आणि माईक सम आशिल्ले म्हणून हें कळता। आज 145 मना श्लोक असो मागशी श्लोकांकन सांगिले जगी पाहता साचते काय आहे अति आदरे सत्य शोधून पाहे। पुढे पाहता पाहता देव जोडे भ्रम भ्रांती अज्ञान हे सर्व मोडे। म्हणतानी सांगले अति आदरान सत्य शोधून पळोवका हां आणि
कल्ल खर असं हें सोदून पळोवंका कळना जाल्यार कोणाक विचार घेवंका म्हळ्यार भ्रम भ्रांती अज्ञान हें सगळें मोडता जाल्यार आमकां तें मस्त जाणांक 80% लोकांक तें साध्य जायना इत्या जायना आज उत्तर तांणी हांगा दिलें सदा विषयो चिंतिता जीव जाला अहम भाव अज्ञान जन्मासी आला विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे जीवा उगमी जन्म नाही स्वभावे जय जय रघुवीर समर्थ आता हांगा ते सांगता ती सदा विषयो चिंतिता जीव जाला मंडळी आम्ही कोणेय जावो कोणे आम्ही तुम्ही म्हणणे जगात सगळे लोक कसले कल्ले ना कल्ले तरी करत असता ती जाल्यार त्या कल खातीर करत असता ती तरी आमकां समाधान मेळका आमकां आनंद जावंका आनंदा खातीरच आमी करतात कल्ल्याक आनंदा खातीर करता ती आमगेलो ओढ आनंदा लागीं कल खातीर हां तें तुमकां गोत आसतलें की मूळ उगम आल्यागीची प्रत्येक जण वत असता तशी आमी परब्रह्मांतानूच आयिल्ली न्ही ती थंयची त्या आनंद स्वरूपाचे एक भाग आशिल्ली न्ही ती पण तें कल जाल्यार भितर आनंद आसा आनी आमगेले अवयव अशी भायर आसत तेमी ती आम कळना खरो आनंद कल्लो जाल्यार आमी प्रत्येक जण प्रयत्न करता ते आनंद मेळोवचे खातीर चोर चोरी करता आनंद मेळोवंक खातीर हां आनी कोणें कॉपी करून पेपर बरयता जास्ती मार्क मेळका ती म्हळ्यार खुशी जातली घरच्यांक म्हणून आनी ताकाय खुशी जातली जाल्यार अंतोतगत्वा तशी जायना ही खबर विंगड जाल्यार चिंतन सतत ताजें आसता आनी त्या चिंतन कशी करता तेमी खंयच्या माध्यमांतल्यान करता ती तर सतत आमगेल्या मनांत कल्लेपणी विचार चालू आसतात कल्ले विशयाचे विचार म्हळ्यार कल्ले सतत आमी खंयचेपणी विंगडच गोश्टीक आमी महत्व दित आसता ती मगल कुळार धोरण पळय दोन चालत आयल्या ती दत्तोपासना आनी दत्त गुरूंनी आशिर्वाद दिलेले आसा ती आनी ते चलोवन घेत आसत ते म्हाका दिसता ते आद्य गुरू ब्रह्मा विष्णू महेशान दत्तात्रय म्हणून अवतार घेतलो आनी तांणी शिष्य जावन तांणी 24 गुरू केले आमकां शिकयलें की सृश्टी अशीच करनी वेळ वचना म्हूण परमेश्वरान करनी सृश्टी आमी तांथान टिपका म्हळ खातीर केलें आनंद टिपका म्हूण आनंद खचून भरला तर टिपचें कशें कळना आमगेल कल चलता ताजे बदलाक कल्लेपणी म्हळ्यार अवास्तव गोश्टीक आमी महत्व दिता सान्न गोश्टीक महत्व दिता ती हें अशीच जाय तें तशीच जाय अमूक कशीच जाय अशें करून म्हळ्यार परफेक्शन हां एवरी ह्युमन बीइंग आय टेल यू ही ऑर शी इज परफेक्टली इम्परफेक्ट कोणें परफेक्ट आसना कोणें ना हां परमेश्वर परफेक्ट असं म्हणटा ती जाल्यार कितली की मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट्स येता ती ब्रह्मान जे निर्मिती केली तातूंत कितली जाण अपंग जन्मा येता ती कितले जाण जन्मान आसता ती हात पांय सम बशील आसना तांगेर हांगा एक चेडूं आसा पाप तागेल अशी कुर्टा हाड्डान ते पांया हाड अशी सॉकेटान बशिल्ली ना भायर आसा उबरवच्याच बरें जायना ताका म्हळ्यार हें दीस इज मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट इट कॅन बी करेक्टेड ना अशी ना डॉक्टर्सांनी अशें दिलें जातलें म्हणून जाल्यार अशें जावंचें शकता थोडक्यान म्हाका कळ्ळें की आमी विशयांचें चिंतन करतात विशयां चिंतन सदा विशयां चिंतन करतात आनी तेवे कशी नाक्क जाल्यार फालतू गोश्टींक जास्ती महत्व दिवचें आनी म्हाका शिकल जाल्यार हाजी विचार करता बसचें मुखार तांणी कल जाता म्हाका शिकल चुकी जालेली न्ही ते उडास येवन ते खरें ताजो उडास कल खातीर करता परत त्या चूक जावं नये म्हळ खातीर करता जाल्यार आमी त्याच चूक करता ती आनी मुखार कशें जातलें हाजी चिंत आसता आतां आमगेली तरी प्राय जाली मुखार कोणाल्या हातान पडना जाल्यार पुरो आनी कल्लें आतां कसलें तुम कल्ल्या काळजी एखाद गुरबिणीक तुगे बाळांत्र म्हळ्यार इतलें कठीण आसता अशी आसता दुसरो जन्म कोण बिसड्यार बरें जालें तशें आमीच आमगेल्या मनाक बिसड्यातात तुगेलें कशें जातलें आतां वय जालें कोणाक पळयना जाल्यार कल जातलें बाकी सगळ्यांक जाता तेंच आमगेलें जातलें फक्त आमगेलो सांगात गुरू आसो
म्हळ्यार सगळ्यांक कशी सुटचें हें आमकां कळटलें. एकूण कळ्ळें. आनी विशया चिंतनांनी कशें जाता, अपेक्षा करतात आमी वाट्टेल त्यो, बरोबर, अवास्तव अपेक्षा करतात. चेडवांक तरी त्या पॅरंट्सांक न्ही 45% मार्क मेळिल्ले असतात एस एस सीक, किंवा कळलं जाता की मॅट्रीक फेल कॉलर टायट खंय तशी. मुलगा कितपर्यंत शिकलेले, 10वी नापास, 8वी नापास, पास कितले थाई म्हण तें सांगचें ना, 10वी नापास. असल्यांक तांगेल चेडवं पैकीन पैकी मार्क मेळोवंकात खंय गणितांत. जाल्यार हांव सुद्दां 1 मार्क कमी केल्या हाडो म्हण पट्टी मारता हातान. तसलें सगळें आमगेलें जेन्ना जाता, अवास्तव अपेक्षा, कळ्ळें तरी जेनेटिक्स म्हण आसता न्ही, तेमीत कळ्ळें जाता. आनंदा खातीर आमी म्हणटा ती तान बरे मार्क हाडल्यार फॅड दितली अशी तशी म्हूण, पण दिना ती. दुसरें म्हळ्यार तुलना करता ती. तुलन म्हळ्यार कोणाक घार वचले, बा कितले गोमटे करून घर दवरलें आनी अशें केलें तशें केलें म्हूण. म्हाकाय मनान मस्त पण तें तामगेलें घर भोव गोमटें करून दवरका, जाल्यार खर्च भोंगो, खर्चपुणी कशी करीत, ताची इनकन्विनियन्स आमकां तर जाल्ल्यांची, पण आजू बाजूच्या इतले इनकन्विनियन्स जाता. पयर आमगेले थंय अजुनी तग्गू कोणाक घात सतत केलें पण गुर्र 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 काम आसता. शेवटी आतां असलें ऑनलायन मिटींग चालू जाता म्हळ्यार तांकां वचून सांगका लागतात बंद करात बाबा म्हूण. अशी म्हळ्यार आमकांय त्रासू दुसऱ्यांकाय त्रासू, वय की न्ही. हें तुलना करची, एक करता म्हूण दुसरें करता, दुसरें करता म्हूण तिसरें करता. तांणी इतलें गोमटें करून घर दवरल्या, आमगेलें जर तशी ना जाल्यार कोणें कल म्हणटलीं. आमगेलें घर असं, आमी राय असं, तेमी कशी जाय तशी राबू, आमी मनान कितलें आनंदान जगता ती, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तशें करना तेमी. हां, आनी हें कलें इम्पॉर्टन्स जालें, महत्व, अपेक्षा, कोणाले थंय कलकल अपेक्षा करची आमी. सगळ्यांनी आमकां मदत करता म्हणून आमी अपेक्षा करची, कळ्ळें. म्हळ्यार आमी म्हानतार जालें ती, आमी म्हानतार जालीं ही तांगेली चूक वे न्हय. आमी स्वताक मॅनेज करूंक चिके तरी शिकता. कडेन ती आसता तिची लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. मग चल म्हाका नाही म्हणटा, म्हाका पयशे पेटोवंक जाय म्हणून. हांव म्हणटा नाका बाळा, जेन्ना गरज लागतली तेन्ना तुकाच रेफर करतात, सद्या नाका. कोण दवरचें, हांतून पळोवन पांय निडूनचें. अशी जर समोकून आनंदान राबल्यार बामण बायलाचो ती कोणें एकमेकांक सांबाळून घेवचें. आनी ठरावीक वयान तूं जे आमी वयान यंग आसतना 20-22 वर्सां लग्न जालेल्या वेळार कशी ज्यो अपेक्षा आसा ती, त्योच अपेक्षा आत्तां बायलेल्या हातान बामणान दवरूं जायना, आनी बायलेन बामणाल्या हातान त्यो अपेक्षा दवरूं जायना. कळ्ळें. म्हळ्यार ते अपेक्षा भंग जाता, जायना, शरिरानच जायना आनी मनानय थकलेले आसतात. त्या पेक्षा जें आसता तातूंत तूं समाधान मानून आनंदाने राबचें. रांदप करूं जायना हांवें, कलेपणी हाडोवचें, नाल्यार आसता तें खावचें बसून, पण खुशीन खावचें, मजेन खावचें आनी एकमेका लागीं डिस्कस करतची. जरी टाटू टकटू जाल्लें तरी तो एक खेळांतलो भाग म्हणून विसरून वचचें ताबडतोब आनी प्रेझेंट टेन्सान जगचें. हें आमी करता. नाजाल्यार कळ्ळें जाता, हांव 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 म्हणलेलें हेंची वाडत वता. अहम भाव अज्ञान जन्मासी आला. एक चेडूं जन्मा येता न्ही, तावळी अनेक रिलेशन जन्मा येतात. कोणें आवस जाता, आमी म्हणटात ह्यो चेडूं जन्मा येता त्या घरान तूं म्हण मस्त वर्सांनी, जाल्यार मस्त वर्सांनी त्या चेडान कितले नात्यांक जन्म दिलो. एकले आवस जाली, एकली आजी जाली, एक मावशी जाली, हें सगळें लासल्यान परत परत तेंच सांगिल्लें. हें कल खातीर सांगता ती की ती नाती निभावच्याक ही नाती सगळी मेळून तो जीव इतलो निरागस आसता जन्मा येतना. देवाल अंश तो शिवरुपान येता, शुद्ध मन कोर मेंदू घेवन येता, निरागस, ताका बोळके तोंडान हांसल्यार पळय अशी हुंकार दिता ते चेडूं कले म्हणल्यार इतली खुशी जाता. जाल्यार आमीच ताका बारदिसा दिवस नांव दवरलें, तें 13 दिवस परत तें नांव कळ्ळें आनी पिंडार उदक सोळ्ळें. म्हळ्यार आमी खरेंच जगतात कितली, 1 दिवस, बरोबर. 12 दिसा नांव दवरलें, 13 दिसा नांव कळ्ळें, कळी लागलें अशें. तर ताजे खातीर कितले त्रास घेवचे अहम भाव कल्ल्याक. हांगात अहम भाव अज्ञान जन्मासी आला. जेन्ना आमी अहम भाव म्हणटात न्ही, खरेंची अहम म्हळ्यार कोण आस,
आमी जर खरेंच आमी केपेबल आशिल्ली तितले मगल अहंकारू म्हळ्यार ही मगल तितली खरेंच जर वट आशिल्ली आमकां सगळें कंट्रोल करूंच आमकां आशिल्लें. कल्ल्याचेर आमगेलो कंट्रोल आसत, कल्ल्याचेर आसा आमगेलो कंट्रोल. खंयचे आवय बापूस घेवचे हाजेर आमगेलो कंट्रोल नाशिल्लो. आमी कोण देवान घाल्ले त्या घरान जल्म घेतलो, तांणी कशी वाडयली तशी आमी वाडले, ते संस्कार केले. बरें, तांणी खंयच्या स्कुलाक घाले त्या स्कुलांत वचुली, कशें अभ्यास घेतलो तशी केल्लो, तें वचप व्हड जायना पळय. आमीच ताका शिकयता ती तुगेलें नांव कसलें, तुगेलें नांव कसलें म्हण. तरी हें म्हगेलें नांव अमूक, म्हगेलें नांव शैला. तुजें नांव शैला. हां, तर बाजूक खेळू वचुली, खेळू वचुल्यार आमगेल वस्तू थंय विसरून येवचें ना, ते परत घेवन येवंक. हें मगलें तुगलें हें भाव कोण आमकां शिकयलें? आमगेल्या घरच्यान शिकयलें. तेमी ती भाव म्हळ्यार की तूं येता, नाजाल्यार सगळें एकच आनंदी आनंद. सांगना चेडूं कशी अनुभव घेतात, फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन लास्ट टायम सांगिल्लें तशी. तर तो अहम भाव अज्ञानांतल्यान जन्मा येता. बरें, हें जें आसा ती आमी कंट्रोल करूं शकता. तुमीच सांगा ती. मी पण जाणूनच त्यागावे म्हणटा ती. तरी हो जन्म खंय घेवचो, केन्ना घेवचो, आवय बापूस कोण, आमगेल्या हातान कले आसना. बरें, हांव देहा कितलें जगता, कलकल हें खायना तें खायना, समजा हांव करना तशी, म्हाका करूंक कळना तशी, जायना म्हाका, जाल्यार मस्त जपतल लोक आसतात, लिमिटेडच खावचें, सगळे प्रमाणा भितर असावे. तशी प्रमाणा भितर आसल्यार तरीके देहाची झीज जाता ती जाता. कॅन वी कंट्रोल इट? आमगेल एज आमकां कंट्रोल करूं जाता की, आमगेल मृत्यू आमकां कंट्रोल करूं जाता की, आमगेल देहान कल्ले चल्ल्या आमी फक्त तोंडान घालता ती घास भितर ते ताजी कशी पचन जाता हें आमी कंट्रोल करना ती. बरोबर? तर कल खातीर अहंभाव करचो. अखंड हें इतलें ब्रह्मांड अवाढव्य, या ब्रह्मांडातील पृथ्वी हा तर बिंदू, एक बिंदू, या बिंदूचा बिंदू मानव, परी अजबची त्याचा मेंदू. इतलं ते मेंदू म्हळ्यार तो सोडयल्यार चंद्राला थंय वतके तार, तितलो तो एकदम मेंदू बारीक 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 अशी. जाल्यार त्या मेंदूचें रक्षण देवान कशें केल्या. त्या कवटी भितर सुद्दां उदक आसत, आनी त्या उदका भितर तें आसत, तो मेंदू आसत, आनी ताजें रक्षण कशें केलां. त्या दिसू मला बामण खंय की गो वचून पडलो, हांग अशी खोंकी जाली, भुंवय अशी पिंदीलवर जाली, हांग सगळें नीळ जालें, पण देवा तें दोळ्याक कले लागन. तावळ ती डॉक्टराल तोंडान थावन आयलें. ती आमगे स्वामीजींगल अगदी आर्डंट डिवोटी आसत. तिणें म्हळें की देवान दोळ्यांची रचन अशी केल्या की रिफ्लेक्स एक्शनचे दोळे बंद जाता, ती ताबडतोब कले लागतना तेमी ती दोळे वाचता, ती सहसा हें जायना, ताका दोळ्याक कले जायना. आतां हें कोण केलें? एक एक इतली इतली नस एका बाजू एक आसता, जाल्यार एकमेकांक खिचून जाणटी जायना. आमी केंस एक दिवस वळोन घेनी जाल्यार भोवन जाणटी जाता, आनी काडटना इतली सुमार जाणट येता, केंस गळटा ती अशी जाता. तशी देवादेन आमगेले हांतू जायना. कोणागेलें ऑपरेशन जाल्लें, ऑपरेशन जाल्यार कशें जाता, हें आमगेलें कल म्हणटा ती, आतां समजा इंटेस्टायन ऑपरेशन जालें, कोणाक कले जालेलेंच बा, 6 इंच इंटेस्टायन कापलें, समजा कापलें, तें जाल्लें बाकी कुडको शिवयलो, आनी तें शिवून घेतलें. तें शिवयतना ते 22 फूट अंतडे कशी हें अशी गुंडाळलेलें, तशीच गुंडाळता पळय डॉक्टर लोक, त्या डॉक्टरांनीच सांगलें ते अशें करून कोंबून सोडतात भितर आनी शिवून सोडतात. तेमी ती ऑपरेशन जायना पण 2-3 दिवस ती नर्स टेप घेवन पोट्टा माप मोजू येता. हो म्हजो अनुभव आसा. कल खातीर मोजता की ते ओरिजिनल सायजाक येता की ना म्हण, आनी 1-2 दिवस भितर बरोबर समज जावन पडटा. समज जाता कोण करता, हांव करता की डॉक्टर करता, ती कोण करता, तो परमेश्वर करता. तशी सदा विषयो चिंतित आहे, आमकां हें सगळें कळना तिलमिती. हांव हांव अहम भाव, हांव म्हळ्यार देह, आनी हो देह
हाजें नांव आसा तीचें हांव म्हळ्यार शैला, हांव म्हळ्यार शिवांगी पच्ची, हांव म्हळ्यार आनी कोण, हांव दासबोधाचें विवेचन करतां, हांव हें करतां, हांव तें करतां. अरे तूं कोण करतली, कोण करतली? तुका अवकात आसले तितली करतली. तुका आत्मज्ञान जालें ना, तर कोण करून घेता? ग्रंथांत तूं जिवंत जावन अशी बशिल्लो मगल सद्गुरू, ते मरले थंय करून घेता. अहंभाव येवन तेमी प्रश्न येना. अहंभाव हें अज्ञान आसा, अज्ञान आसा. अहम आस, पण अहम खंयचें? आत्मस्वरूप. आत्मस्वरूप म्हण हांगा ते सांगता ती हें अहंभाव आनी अज्ञान जन्मा येता कशी? विशयात सतत चिंतन आमी करतात विचारा रुपाने. त्या वेळार ते त्रिशूल लावका त्या दत्तात्रेयाल कृपेने तांगेल्या हातान जशी त्रिशूल ही ती हत्यार आसा देवीगेल हातान तसं शूलेन पाहिनो देवी ते आमकां गोतस तशी तो त्रिशूल ताका दांडी एक आसा. दांडी म्हळ्यार खलें तें हें अहंकारात दांडी. त्या अहंकारांत थान तीन येतात आयस म्हळ्यार खलें अपेक्षा, तुलना आनी तुलना म्हळ्यार कंपॅरिजन आनी एक्सपेक्टेशन्स. सगळ्यांनी म्हजे खातीर करता, हांव कोणा खातीर कले करना जाल्यार गेलें, हरकत ना. पण पुऱ्या जाणांनी म्हळ्यार सेल्फ सेंटर्ड हांव कोणकी आसा म्हणलें हें अहंभाव हो अज्ञान आसा. तेमीत कळ्ळ जाता खरो अहम जो आसा तो मूळ ब्रह्मदेवाक तें एक हांत आसा भागवतान ते काणी आसा. ब्रह्मदेवाक सगळे हांणी विचार ब्रह्मदेव एकदम बेजारलो के सगळे मनुष्य आपणाल येता ती देव बेजारलो, देव सुद्दां बेजारलो. एक सम म्हाका हें जायी म्हाका तें जायी, हें सम ना तें सम ना, कल्ले केलेले सम ना, तक्रार अशें आसता. अजुनी आमकां सुद्दां तशें आसता. आमी वी हॅव टू इम्प्रूव. इवन आय नीड टू इम्प्रूव. म्हाका इम्प्रूव जावचें सांत आनी ती आमगेलें साधन आसता की आमी स्वता कशें इम्प्रूव करचें, देहभाव कशें इम्प्रूव करचो. तरी ते कळ्ळ जाता हाजी मिती तक्रार तरी ते ब्रह्मदेवान विचार की हांव खंय पूण निपून बसता, म्हाका हांगा बस बेजार आयला म्हणून. तरी खंय बसतलो? समुद्रान बसतवे ना, समुद्रान सुद्दां तो मनुष्य येतलो विचारच्या कमी. आकाशान खंय पूण वचून बसतलो ना, त्या स्पेस क्राफ्टान थान तो स्पेसाक थंय सुद्दां येता. तरी खंय बसतलो? कड्डेरी एकल्यान सजेस्ट केलें खंय एक देवाने की तूं हृदयांत वचून बैस. तूं कोणा निर्माण केलें पण मनुष्याक इतलो खतरनाक खंयचोय प्राणी ना. तरी पण तो बावळट आसा. तेमी ती चिके अक्कल मस्तच म्हूण लेखता जाल्यार आमकां दिसता तितली अक्कल ना ताका, तितली श्रूड ना तो. तर तूं ताका हृदयांत वचून बैस. कळ्ळें मागीर तूं हेंची अव्यवस्थी भायर केलें ती परांची काणी व्यत्रुणात स्वयंभू तस्मात परांग पश्यती न अंतरात्मन. अशी अंतरात्माक पळोवंक म्हण कोणाक मनांतूय येना. सगळे कडेन सोदता ती शोधिसी मानवा रावळी मंदिरी नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी. शोधिसी मानवा रावळी मंदिरी. त्या मंदिरांत कसल्या वचें? देव बोलतो बाळमुखातून, देव डोलतो उंच पिकातून. कधी होऊनी देव भिकारी अन्नासाठी आर्त पुकारी. तें सोद्द नासतना आमी देवळांत वचून त्या दान पेटीन पयशे घालतात आनी सगळे बोंदू ते हाजे लोक आसतात न्ही पयशे खातले पॉलिटिशियन्स तांकां सगळ्यांक एक गब्बर करतात. मस्त पण हांवें केलें अमके हाजो गणपती राजा तो एकदम श्रीमंत. अरे देवाक श्रीमंत करतले तुमी कोण? देवाक तुमी श्रीमंत करू पळयता ती तुम एक अंश तरी त्या श्रीमंतीचो तुमकां मेळ्ळो म्हणून तुमी प्रार्थना करात न्ही. तरी हांगा तांणी सांगलें अशी जावं नये म्हूण दिसलें. अज्ञान जावं नये म्हूण अज्ञान घेतलें की तुमी मृत्यू आनी जन्माची फेऱ्यांत शिरकलेची कले गती ना. तर विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे. आतां विवेक म्हळ्यार कसलें? आमी कशी अशी जाल्ल्यान ती चुकीची विचार करून अशी जाल्यार ती बरोबर अवास्तव इम्पॉर्टन्स दिल्लें, अवास्तव अपेक्षा केल्यो एक्सपेक्टेशन्स, कलीपुणी तुलन केली कोणा लेगीपुणी तशी करून त्या विचारांनी तशें जालें चिक्कोल करून घेतला. आतां धुळेन तूं उदक घाल की चिक्कोल जाता. तर चिक्कोल कापडा लागल्यार
वल्ले रेतीन तुम्ही बैसाती. तुम्ही जर चौपाटी वचुल्यार सुक्या रेतीन बसल्या वचुले पापोळे आणि आयली रेती खिचना जाल्यार वल्ले रेतीन जर बसली ती खिचता, ती वचना. कडे ते धुवच्याक तो चिक्कोल धुवच्याक उदक लागता जाल्यार शुद्ध उदक लागता. तशी आमगेल अहम भाव आणि अज्ञान घालोनच्याक जो जन्म आयिल्लो सगळे माहोल तशें आसता आजूबाजूचे. पाप ते निरागस चेडू निरागस वर ना आणि तागेल अहम भाव जागृत जाता, अज्ञान जागृत जाता आणि तांतू पाप व्हड जाता, मरता, परत जन्म येता अशें. तर जावं नये म्हूण दिसल्या कलकोरका समर्थ म्हणटात विवेके. विवेके म्हळ्यार जशी चिक्कोल उदकान जालो तर चिक्कोल धुवन घेवच्याक शुद्ध उदक लागता. तशी विवेक म्हळ्यार योग्य विचार, योग्य विचारन हांव खरें कोण, हांव खंय खातीर जन्म आयला, म्हाका खंय वच्चें आसा. अशी केल्यार हो विचार कर न्हू हांव खरें खंय आसा. हो म्हगेलो देह हांव काय चलयना, मागीर कोणे पूण चलयत आसतना कोण चलयता. तरी स्वस्वरूपी भरावे तो खंय बसला, खंय बसला हें पळोवंक न्ही. तरी ताजे खातीर आमी प्रार्थना करूं. प्रार्थना देवा तुला ही तू सदा जवळी रहा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. प्रार्थना देवा तुलाही. प्रार्थना केल्यार अहम भाव कमी जाता आणि देव मदत करता. ना जाल्यार कल जाता आम्हीच हांव करतली आणि कल्ले जर आमी फसली खंय तान पडली कल कोरका म्हणून सुचनाची. दुख्ख जाता कोणे उलयल्यार. दुख्ख जेव्हा दाटून या भार होतो अंतरी. मी किती विनवू तुला रे धाव तू करुणा करी. संकटाशी झुंजण्याला, संकटाशी झुंजण्याला हात दे मजला दहा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. प्रार्थना देवा तुलाही. आमचं जीवन कसं चलता, स्वैरवेगे जीवनाचा धावतो रथ सारखा. संयमाचा पथ ही माझ्या लोचनाना पारखा. सारथी होऊन आता आवरी अपघात हा. आमगे श्री गुरूंक आम्ही सारथी करता. देव पुणी नंतर येता. देव म्हणटा तुम्ही सगळं स्वच्छ जाय, ती सगळं साफ सुथरी मन जायना पण हांव तुमकां एक्सेप्ट करता. पण गुरू तशी म्हणना. होची फरक आसा गुरून आनी देवांत. गुरू म्हणटा तुम्ही कितले बुरशे आशिल्ले तरी हरकत ना. हांव तशी आशिल्लो साधन कोर न्हू, हांव शिकलो कशें करचें म्हणून. तशी दत्त गुरू धांवन 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 येता ती आनी कशी कशी टिपचें, खंयच्यान खंयचे गूण टिपचे, कशी टिपचे हे तांणी 24 गुरू कोरून आमकां शिकयलें. प्रत्येकान कसले करच्या ना. अगदी वायट मनशान सुद्दां टिपचे, कल टिपचे अशी वागच्या ना बा दुसऱ्यांक त्रास जाता हें शिकली. कशी वागूं नये हें त्या शिश्याने वागून शिकयलें. त्यागार्थ, थोडे ग्रहणार्थ, थोडे आचरणार्थ. कळ्ळें. आचरण करच्याक दुसऱ्यांक सेवा केल्या कशी जाता, दास्य भक्ती केल्या कशी करता तें पुराय. असले हे प्रार्थना केल्यार भोव बरें जाता. आनी तावळी अशें कोरून 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 आमकां एक नमन्या प्रीत येता. प्रीत येना पळय देव सतत आमी साधन म्हळ्यार कलेना ताका नांव घेतना तो म्हणटा सोहम सोहम अहम सा. हांव हांगाच बसलां, हांव हांगाच बसलां. पळ न्ही मल्यागी, मल्या पळय
कोणाक खंयचे देवाक जेन्ना आमी आवडटात न्ही तो आपणा अस्तित्व जाणून दिता आणि कोण सतत विशा चिंतनांतू असता ती तांकां तो आपणा अस्तित्व जाणूनशें दिना रीत आसता ताजी पण त्या त्या टप्प्यांतून वचका तशी त्यांनी ती समर्थ म्हणटा ती विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे सदा विषयो चिंतिता जीव झाला अहंभाव अज्ञान जन्मासी आला विवेके सदा कायम स्वस्वरूपी भरावे जीवा उगमी जन्म नाही स्वभावे अरे तू उगम थंय वचूल्या री उगम थंय वच का तुवें कळ्ळें वे कशी वचचें स्विमींग अगेन्स्ट द करंट न्हंय व्हांवता व्हांवता येता व्हड न्हंय दिसता कितले माती कितले घाण येतांत आसता जाल्यार तुमी उगमात थंय वचून पळयात ती न्हंय गंगा नदी खंय उगम पावता महाबळेश्वर 5 न्हंयांचो उगम आसा कितले पवित्र उदक इतले झुळू 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 हां तशी झरी आमगेल हांतू जर फुटली न्ही हां त्या हाजी उगमाची झरी फुटली तो इतले प्रेम व्हांवच्या लागता की ते प्रेम शेवटी अशी उपकून येता आणि कोणा दिवं कोणा नाका गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे मुखी राम नाम गारे मुखी राम नाम गारे काय अशी म्हणटा ती तरी तांचाले समर्थ म्हणटा ती कोण उगमाल्या वचचो प्रयत्न करत की तांकां आणि योग्य विचार करतची हांव म्हळ्यार देह न्हय हें पयलीं विसरका हांव साधन करता म्हळ्यार हांव करना देह करता आणि तो देह जे करता मगच सद्गुरू ताल्ल्याथान करून घेता आणि म्हाका सद्गुरूंगेर फक्त हात दोन उगम आल्या वच्चेच भोव दणुल्यारी ते आपणाला फाटीर बसून घेतात पण आमकां व्हरतात जरूर व्हरतात आणि कड्डेर आमकां जन्म आणि मरण ना जन्म नाही स्वभाव आहे म्हणजे सहजपणे आम्ही त्या भगवंतांत एक जावचे शकतात तर आनंद यात्रा आमगेले चलल्या त्यामुळे हा अगदी महत्वाचा आहे श्लोक असं सदा विषयो चिंतिता जीव झाला अहंभाव अज्ञान जन्मासी आला विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे जीवा उगमी जन्मी नाही स्वभावे जय जय रघुवीर समर्थ नमस्कार आता मी दासबोध आल्या वळया आजी 7वं आणि 7वं दशक आणि 7वं समास ताजे नाव साधन प्रतिष्ठा निरूपण कळ्ळें साधन प्रतिष्ठा निरूपण म्हळ्यार आमी भायर सरल्यान कळ्ळें आमकां आत्मज्ञान जाय म्हण आमकां ब्रह्मज्ञान जाय म्हण जाल्यार ब्रह्मज्ञान म्हळ्यार ही शेवटची पायरी आसा जाल्यार आमी आत्तां खंय आसा ती पयले सेशनान तुमच्या मी सांगिल्लें की बद्ध मुमुक्षू साधक आणि सिद्ध ह्या पायऱ्यो सिद्ध करून प्रत्येक जण आमीच पळोवंक आमगेले ह्यो मनाचे वस्त आसात आणि ते आमगेले पिकअप पॉयंट्स आसात यात्रे वच्चे आत्तां हांगा प्रवास खरो सुरू जाता साधना कशी करची कल करची हां तर त्या आमी हांतानूच वाचच्या पयलें कळ्ळें तरी आता पळया ती गमटे दिल्या समर्थाने साधन प्रतिष्ठा निरूपण प्रतिष्ठ म्हळ्यार कळ्ळें पयलीं तरी हां की अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स साधना ही मनुष्यागेल आयुष्यांतू इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स सगळ्यांतू साधन जाय प्रत्येकांतू साधन म्हळ्यार कळ्ळें सामुग्री हां एक मिडियम जाल्यार हे अध्यात्मांतून साधन म्हळ्यार कळ्ळें जे आमी करता ती निरपेक्षपणाने देवा मेळोवंच खातीर करता ती ज्ञान मेळोवंच खातीर करता ती अथंग ज्ञान म्हळ्यार केवळ शाब्दिक ज्ञान म्हणना ती हां तरी खंयचें आसता ज्ञान हें हाचें आसता अनुभवाचें ज्ञान तो अनुभव आमकां केन्ना येतलो लास्ट टायम आमी सांगलें अनुभव म्हळ्यार कळ्ळें अनुभव आमकां वेव्हारान सुद्दां मस्तपण येता जे दुख्खाचो अनुभव येता सुखाचो अनुभव येता आनंदाचो अनुभव येता पण व्यवहारांतलो अनुभव जे आसता ह्या दृश्य सृश्टींतलो अनुभव जो आसता तो मनाक येता जाल्यार परब्रह्माचो अनुभव आसा न्ही थंय मनच निर्मन जाता उन्मन जाता मन आसनाची
त्यामीत मागीर कल्ल्याक येतलो अनुभव, कल्ल्याचेर चिकट्टलो. कल्ल्याक अनुभव चिकटना, आमी त्या अनुभवात चिकटतात, आमी त्या अनुभवांत विरून वतात, विंगड वर ना तिची. तशी तो अनुभव येता. पण त्या शेवटची स्थिती जाली. तांचे पयले आमी एक एक आतां पयलीं कार्ल वचूले आमी. खंय की जू शांग्रीला एक पॉयंट आशिल्लो, पिकअप पॉयंट कडे हांगा एक हॉटेला लागीं आनी एक पॉयंट आशिल्लो, आनी खंय की गुरुप्रसाद विलेपार्ले थंय एक पॉयंट आशिल्लो. अशी सगळेच थंय थंय त्या त्या हाजे कोण कोण खंय राबतात त्या प्रमाणे ते अरेंज केल्ले. तशी आमगेल कलकल मनाची अवस्था आसा. थंय आमी त्या बसान चोडका. बस कोणाले सद्गुरूंक गेले. सद्गुरूंनी बस अरेंज केल्या कितलो व्हड. कोवीड बिवीड तांकां लागना, तें फक्त आमकांचें लागता, तांकां केन्ना लागना तें. तरी आतां हांगा साधन प्रतिश्ठा तांणी सांगल्या प्रपंचांत परमार्थाक विंगड काडचे आसल्यार ज्ञानाचो अभ्यास करपाच लागता. वय की न्ही. कले ज्ञान मेळोवंक जाल्यार सादे व्यवहारांत ज्ञान मेळोवच्याक सुद्दां आमकां अभ्यास करपाक लागता, तांची कल संपादन करपाक लागता, नाल्यार मेळटवे ज्ञान मेळना. प्रपंचांत कले किंवा परमार्थांत कले ज्ञानानेची आमगेल कले मुखार बरेपण जाता, आमगेल ध्येय आमकां साध्य करूं जाता. जाल्यार प्रपंचांतलें ज्ञान आनी परमार्थांतलें ज्ञान हातूंत मूलतः एक भेद आसा. कल भेद तांणी क्लियर केल्या की प्रापंचीक ज्ञान जे संवसारांत ज्ञान जें आसा तातूंत हांव ज्ञान घेतलो, हांव अनुभव करतलो, हांव साधन करतलो, आनी कल्ले मेळोवचें ज्ञान तें ज्ञान हें विंगड आसता. ह्या दोन चाकांचेर आमगेलो तो अभ्यास चलता. जाल्यार पारमार्थीक ज्ञान तशें न्ही. तो कल जाता ज्ञात आनी ज्ञेय म्हळ्यार कलें. ज्ञात आनी ज्ञेय म्हळ्यार कलें ज्ञान आनी ज्ञाना खातीर धडपड करतलो हो तदाकार जाता, एक जाता, तो एकच चाक वता. कळ्ळें. एकच चाकाचेर ही गाडी चलता. ह्या दोन ज्ञाना स्वरूप क्षेत्र हा जे संसार तें खंय तें अगदी निराकार निर्गुण, खंय साक्षी अवस्था सुद्दां करचत की तें ताजें क्षेत्र. क्षेत्र म्हळ्यार इतलें विशाल की त्या हाजे ज्ञाना शिवाय परब्रह्म ज्ञान जें आसा निर्गुण निराकार तें सगळें कड संचलें. आनी हें कशी अशी कॉर्नराक एक कले गोमटी साडी आसपा, ताजेर बाकी प्लेन साडी, फक्त पल्लूचेर मात्र भोव गोमटी डिजायन एक बाजूक कॉर्नराचेर. ते जरदोसी म्हण करतात, इतली सानी बॉर्डर जरीच लावन भोव गोमटी दिसती साडी. तशी आमगेलें हें जें आसा न्ही ज्ञान, हें वेव्हारीक ज्ञान जें आसा तें गोमटें दिसता दिसूक. जाल्यार मूळ कलें तें पारमार्थीक ज्ञान दिसना. जाल्यार तें अंगोपांगान फुल्लून येता आमगेल्या. तेमी ताजें क्षेत्र विंगड, ताजें फळ विंगड. थंय एक फन शिरकाव जाल्लो की परत येवचें ना. जशी परमनंट चेंजीस, फिजिकल चेंजीस आनी केमिकल चेंजीस म्हण आसता ती केमिस्ट्रीन तुमी जर शिकिल्ले आसल्यार. H2O म्हळ्यार उदक जाता. आतां H2 म्हळ्यार हायड्रोजन. हायड्रोजन हायली इन्फ्लेमेबल. आनी O म्हळ्यार ऑक्सिजन. ऑक्सिजन ताका आनी उज्यान तेल घालवरी. जाल्यार तें केन्ना केमिकल तातूंत हें जाता चेंज, तावळ तें थंड उदक जाता आनी उज्ज निवोवच्याक ताजो उपयोग जाता. मागीर थर्ड थिंग इज फॉर्मड. तशी आमी परब्रह्मान जर तल्लीन जाल्ले, तदाकार जाल्ले, तरी आमी विंगड व्यक्ती जातात. व्यक्ती आसता जागेर, पण तें मन काया पालट म्हळ्यार इतलें जाता काय न्ही मनच सुद्दां आसना. आनी संबंध भितरल्यान त्या परब्रह्मच भरलेले आसता. कोणे एकले प्रश्न विचारल्यार उत्तर सट्टकन येता, विचार कोण येना. कळ्ळें. मागीर ते बुद्धीच्याय परे आसता. भितरल्यान तो परमेश्वरूच उत्तर दिता हाजें उत्तर आसा म्हण. विचार पळया ती. कळ्ळें. मागीर समर्थ भितर बसतात न्ही ते उलोवन घेतात ती. आनी जर आमी नित्या संवयी प्रमाणे प्रापंचीक ज्ञानाच्या परमार्थान जर वापरच्या पळयलें, आग्रह कोण करून की प्रापंचीक ज्ञाना वरीच परमार्थ म्हूण लेखून आमी हें केलें, तर आमी खंय शिरकतात ती कर्मकांडान शिरकतात. पयलीं तरी मागण्यांत शिरकतात ती. आमगेल मागण्यो हेंच जायना ती. कळ्ळें.
केन्नाय भोरनूय येनात बा, पूर्णच जायना ती. मागणी केन्ना संपता ती? जेन्ना आमीच परमेश्वर जाता ती. जर एम्प्लॉय असल्यार तांगेली मागण्यो, तांगेली युनियन हें तें आसता, जाल्यार तो एम्प्लॉयन तांगेलो स्वतागेलेच बिझनेस काडबा, तोच मालक. कोणाले मागतलो तो? गव्हर्मेंटाल्याक वे ना. तो दितलो जालो, तो दात जालो. आतां तशी परब्रह्म अनुभव आयिल्लो मनुष्य दात जाता. तो उरला उपकारा पुरता, तो संबंध दात जाता. आणि हांकां जाता आत्मज्ञानी पुरुषांनी ब्रह्मवस्तू आपणा मूळ स्वरूप असं अशी निसंशयपणे सांगल्या खरें. म्हणून आमकांय आकलस येता ती, आमकां तें ब्रह्मस्वरूप कळका म्हण. अजुनी आमगेलें साधन चलना, आमगेलें नामस्मरण सम चलना, कल्लें ना. आमी सतत तांणी हांतू सांगिल्ले वरी सतत चिंतन कल्ल्याच करता ती, संसार वेव्हारात चिंतन करता ती. आनी तांतू रमता ती, कोणाले तर अपेक्षा करी, मागणी करी, हें करी तें करी, मेळणी जाल्यार कोप, अशी सगळें. आनी तशी केलें तरके आमकां आकलस येतात. कळ्ळें? आत्मज्ञानी लोकांनी हें ब्रह्मस्वरूपच आमगेलें मूळ स्वरूप असं हें सांगल्या मात्र न्ही, ताजें इतलें गोमटें वर्णन करून दिल्या. तें एक फंत हाजे वॉट्सॅपाचेर एक फोट येता ती तसो गोमटेची निसर्गाचे. आनी अशी खुशी जाता. आतां पयर कोण की ते हाजे घाल्या विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, आकलस येतात, वचून पळोवया म्हूण दिसता. सटकन वचून पळोवचें जातवें ना. ते हांगा उत्तर ध्रुवाचेर विमानान वतना ते कशी दिसता. मचल्यान फोटो काडून पेटयल्लो, भोगम दिसता. एक कडेन ते इंद्रधनुश्य, व्हडलें इंद्रधनुश्य, ते कडेन तांगेली ब्युटी म्हळ्यार कशें नेचर्स, एक झाडां 5 नमुन्याचे पान्न. कोण करता हें? कोण करता? हें सगळें पळयना फुडें हें सृश्टीच जर इतलें गोमटी केल्ल्या, तो करयतलो कशें आसतलो हो विचार आमकां येना. गोमट्यो नत्थ घालो नांकांतू, आनी टिक्की घाली वज्राची, आनी ती पळय पळय म्हूण दाखयलें. तें कलेस नांक जर फेंच आसल्यार तें गोमटी दिसनाशिल्लें. गोमटे नांक देवान दिल्लें म्हूण ती टिक्की गोमटी दिसता, ती नत्थ गोमटो दिसता, वय की ना? तशी आमकां ताणें सम करून केल्लें म्हळ खातीर आमकां हें सगळें मिरोवचें जाता. हांगा कलसाल्या कशें आसा, मूळ स्वरूप कशें आसा हें आमकां कले कळना न्ही. तें आमी कल्पनाच करतात मनांत. कल्पना केली की कल जाता हें अशेंच वया, तें तशेंच वया, तें अगदी मृदू आस खंय. म्हळ्यार तो स्पर्श कितलो बरो आसतलो. सान्न चेडाक पावल आसतात न्ही, किंवा सद्गुरूंगेले पावल पळयल्यान तुवें कशी पद कमल, ते पावलांक हात लावचे गेल्यार नाच्ची जातात ती. आनी खंय उमट्टा ती? हृदयांत उमट्टात ती पावलं, हृदयांत उमट्टा ती. इतलें बरें दिसता. शब्द स्पर्श रूप रस गंध आणि नाना प्रकारचे कल्पना आमी करूं लागतात त्या परब्रह्मा बद्दल. त्यावेळेस कल जाता हेंच आमगेलो अनुभव विश्व जाता. म्हळ्यार दिवा स्वप्न जाल्यार हे अनुभव घेवचे पेक्षा ते सांगतात साधन करा ती. म्हळ्यार थंय वचका. आतां आमी जुहू चौपाटी पोवचे म्हूण एक टूम काडली, किंवां खंय पुणी वचचें, दूर खंय पुणी वचचें, तरी घर सोडका न्हय पयलें. घर सोड न्हू, आमी ताजी पुऱ्या तयारी करून आमकां कल्ले जाय ते बॅग सम भरून घेवन, कचरो भरलेलो कांड न्हू तांतुलो, थंय कल्ले आवश्यक आसा तें भरून घेवन, काश्मीरचे हें निसर्ग किंवां खंयच एक सादी जुहू चौपाटी वचचें म्हणल्यार सारकी थंय आमी घर सोडका, थंय वचका, थंय रेतीन बसका, थंय उदकान पांय घालका. तावळ आमकां जाता न्हय. घरा बसून नुस्तें इमॅजीन केल्यार कल जाता. दिवा स्वप्न मात्र तशी त्यो कल्पना हेंच आमगेलो अनुभवा विश्व घरा बशील आसता ती. आनी शेख मोहम्मद अलकाणी नाम रुपांनी भरलेल्या दृश्य विश्वाचे ज्ञान जावच्याक हें सगळें उपयोग पडटा. म्हळ्यार हें स्पर्श गोमटोची, शब्द गोमटेची, इवन शब्दां वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले म्हणटात. जाल्यार कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले हें सांगतले शब्दची. जेन्ना एक आज की काल मयूर मामाने आमकां हें मयूर कलबाग मामास न्ही, ताणें गोमटो स्वाम्याक ध्याना बशील फोट पेटयला. इतलें गोमट आसा, कसलें जस्ट सरेंडर टू हिम, सरेंडर वीर वचा ती त्या ध्याना वस्तेन तूं. कसले ताजेर विचार करचे ना, ताजेर कसले शब्द मांडचे ना, ती कले ना ती. आनी वीर वचून की आमी ना जाता ती
टू रायज अगेन एज फिनिक्स बर्ड. फिनिक्स बर्डा वारे आमी उभरता ती तशी जावं का. तशी तांणी सांगलें हें स्थल कालातीत असं कळ्ळें. निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण अदृश्य निर्विकल्प अव्यक्त अचिंत्य असंग अनंत आसतल ही ब्रह्मवस्तू इंद्रियांनी आनी कल्पनान कांय कळनाची. तांतूय मीपणाचें हांव म्हणलेलें पार्श्वभुमीचेर जिवंत आशिल्लें आमगेलें प्रापंचीक ज्ञान कशें आसता. त्या वेळेर आमगेली वृत्ती कशी, आमगेलो स्वभाव कशी द्वैतान भरलेले, सगळे रिपून भरलेले. ताका हें ब्रह्म कशें मेळटलें. त्या खातीर पयलें मीपणाक थंय वावना. मीपण कशी घालोवचें ही साधना पयली करका समर्थ सांगता ती. आनी तेमी ती साधन प्रतिश्ठा निरूपण, साधनाक ड्यू इम्पॉर्टन्स दिवंका. आतां हें आमी वाचच्या साधना प्रतिष्ठा निरूपण श्रीराम. गेल पंथा ते वस्तूची कल्पना केली मस्त केली. वस्तूसी जरी कल्पावे तरी ते निर्विकल्प स्वभाव येता. वस्तू म्हळ्यार कळ्ळें परब्रह्म, अल्टिमेट ट्रूथ. वस्तूसी जरी कल्पावे तरी ते निर्विकल्प स्वभावे तेथे कल्पनेच्या नावे शून्याकार. सद्याचे आमगेले दृश्य विश्वास ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें की असं हें असं तें असं अशी होय की न्ही. जाल्यार ब्रह्मवस्तू ही अतिंद्रिय आसता, इंद्रिय अगोचर. तर तिगल वर्णन नापणाने करू लागता. म्हळ्यार अभाव दाखोवन निर्विकल्प, विकल्प नाही निर्विकल्प. कडेरी तथापि कल्पू जाता नये कल्पनेच्या हाता. निर्विकल्प म्हणून कल्पन केलें तर की निर्विकल्प म्हळ्यार नेमकें कळ्ळें हें कळना. तथापि कल्पू जाता नये कल्पनेच्या हाता. ओळखी ठाई न पडे चित्ता भ्रंश पडे श्रीराम. वस्तुस्थिती अशी असत तरी सुद्दाय जर आमी ब्रह्मागल कल्पन करू लागली तरी आमगेल कल्पनेच्या आवाक्यांत येना. तें कल्पनेच्या कक्षांत आमकां पकडू जायना. कले म्हळ्यार मन असत, मनाच कले लिमिटेशन्स असत. मन हें माईक असत आनी परब्रह्म ताजे पेल्ल्यान असत. मनाक ताजे बरोबर ओळख पट्टना. उलट गोंधळ मात्र जाता कल्लें मेळना म्हूण. काही दृष्टी सची न दिसे मनास तेही न भासे. न भासे न दिसे कैसे ओळखावे श्रीराम. पाहो जाता निराकार मनासी पडे शून्याकार. कल्पू जाता अंधकार भरला वाटे श्रीराम. मस्त साधन केली. एक नमुन्याचें डेफिडन्स जाता, कॉन्फिडन्स वता. ह्यो म्हाका कल्लें कळना, हांव कल्ल करतस. शेवटी हांव कसली साधन करतस. तर आमी कल्ल जाता घार बैसून आमी मनान समुद्रान पावता ती. तर जात वे आमी घार थान भायर सरून रिक्षा की टॅक्सी की बस की कल्कोन किंवा चमकून त्या समुद्राला थंय वचका आमी. आनी थंय इतलो व्हड रेती आसता. ते सुकी रेती दांटून वल्ली रेती दांटून कडे उदकान पांय घालका आनी तावळी कल्ले तेमे पोवच्याक जायना मोरमता नाल्यारी. ते कोण मरता. अभिमानाची हें पोटली कोणे पट्टा बांदून घेतल्या पळय तो मरता. जाल्यार सद्गुरूंनी जर हात दिलो, हात नुस्तें पट्टा म्हणा धरल्यार पुरो, तो आराम तरंगता. तुमगो तसो एक लोक कितले जाण बुडून मरता ती. जाल्यार जे मेल्ले जीव म्हळ्यार तांकां जीव उरता न्ही, अहंकार गेलो की ते तेलून अशी वयर येता ती. इतली जड बॉडी खुंट, जड खुंट ताका पावनच्या व्हरका जाल्यार 4 जाण लागता ती. जाल्यार ती उदकाचेर तेलून येता बॉडी. कशी येता ती. अहम ना थंय, अहंकार गेलो म्हणून येता. तशी काही दृष्टीसही न दिसे मनास तेही न भासे. न भासे न दिसे ते कैसे ओळखावे श्रीराम. पाहो जाता निराकार मनासी पडे शून्याकार. कल्पू जाता अंधकार भरला वाटे. अरे अंधकार मनाक आकार केन्नाय पळोवनची आमकां संवय आसता. ब्रह्माक आकारू ना खंय. तावळ ब्रह्म पळोवनचे गेलेले शून्याकार जाता मन कले कळना. कल्पू जाता वाटे काळे. एक फावट दिसता आमकां कळना बा काळो कसो दिसता मनाचेर. बरी काळकेल वर जाल्या काळकेल म्हणटा ती. देर आर नायस वर्ड्स इन आमची गलास. मन काळक घेवन गेल्या गो, हांव काळक घेवन गेल्या म्हणटा ती. म्हळ्यार कळ्ळें की कल्पन करूंक जायना. काळकेल्या मुखार कले सुचना दिसना. अशी दोळ्यां बट्ट घाल तर कितें दिसना म्हणटा ती. तशी जाता. कल्पू जाता वाटे काळे. एक मनाची कल्पना ह्यो हें इतलें काळोख जाला म्हळ्यार हें परब्रह्म हें काळेंच की कल्लें.
जाल्यार समर्थ सांगता ती ब्रह्म काळे ना पिवळे, आरक्त निळे ना धवळे. आरक्त म्हळ्यार तांबडे, निळे नाही, सफेद नाही. इट इज वर्णरहित श्रीराम. आता इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कळ्ळें, जया वर्ण व्यक्ती नसे, व्यक्त जाल्लेले ना ते अव्यक्त स. ताका रंग ना, रूप ना, कल्ले ना. ते कल्ले नातिले भासाहून अनारिसे, भास सुद्धा जायना ताका, कल्ले फीलच जायना आमकां. तावळ तक कशी रूपची नाही कैसे ओळखावे श्रीराम. हे कोणागले पाप खरो तो साधकच न्ही, तो अगदी लीन जावन समर्थांक विचारता की कशी वळखचे. तुमी इतलें गोमटें वर्णन केलें, आमकां आकलस येतात, आमकां मेळका म्हण दिसता, आमकांय जन्म मरणात फेऱ्यान ताणू सुट्टून वचका म्हण दिसता. तर हाऊ टू गो अबाउट ते साधना प्रतिष्ठा. साधन एक ड्यू इम्पॉर्टंट दिया ती. आनी साधन म्हळ्यार कल्लें हो होड हो समास होड आसा, 74 श्लोक आसा ती. जाल्यार गडबडी करच्या ना हां तूं. न दिसता ओळखणं किती धरावी आपण, हे तो श्रमासीच कारण होतसे श्रीराम. जो निर्गुण गुणातीत, जो अदृश्य अव्यक्त, जो अचिंत्य चिंतनातीत परमपुरुष श्रीराम. तो कशेस अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः. आता हें जर करता बसली, श्लोकाचे अर्थ तांणे सांगले. अचिंत्य अव्यक्त रूप निर्गुण गुणात्मा सगळे जगताच आधार अशी ब्रह्ममूर्तीक हांव नमस्कार करता. तरी तर तांणी सांगलें हें अव्यक्त आशिल्लें हाजें स्मरण कशी करचें, जे निर्गुण आसा तें ओळखचें कशी, दृश्टीकय पडना. अचिंत्य तेची चिंतावे, कशें करचें तरी अचिंत्य तेची चिंतावे, अव्यक्तास आठवावे, निर्गुणास ओळखावे कोणे परी. हय खरी समस्या स. आमकांय तोच प्रश्न पडटा न्ही. आमी भायर तर सरल्यां ती आनंद यात्रा म्हण जोर अगदी हें करून पताक लावन आमी भायर सरल्यां ती झेंडो घेवन. हम होंगे कामयाब म्हण. जाल्यार आमगेल आशिल्ली मनस्थिती आमी सुदारच्याक पळयना ती. पयलें मन सुदारका म्हळ्यार मनाचें माध्यम, हें माध्यम आसा न्ही तें व्हेहिकल आसा, तें इतलें फास्ट आतां सर्विसींग करता की तें फास्ट चलका. आनी आमगेलें आयुश्य आसता म्हणसर आमगेलें आयुश्य अंत येवचे पयलीं आमकां ताणें थंय समुद्रा वेळेर पावोवंका, किनाऱ्याचेर तरी पावोवंका आमकां ताणें मनाच्या जेन्ना. कड्डेर गुरू पळोवन घेता ती. जाल्यार ते आत्त सुद्दां गुरूच पळोवन घेता ती. पण गुरू आमचल्याक पळयता ती, आमी पळोवन घेतात म्हणटा ती. पण आमी गुरूंक पळोवच्या तयार ना ती. गुरुल्या पळोवन तांणी कशी मार्गदर्शन केलें, मार्गक्रमण आमी करता. आमगेले कलेपण विंगडा चल्लेले आसता. कल्ले ना जाल्यार कले कलेक्शन म्हळें, कले हें म्हळें, व्यवहारू पयशा व्यवहारू, चेडवांगेल व्यवहार आनी कल्लेन हजार भानगड्यो. संवसार म्हळ्यार संवसारान कोणें सुखी जाल्लें दिसना म्हणटा ती. ते तशीच आनंदा खातीर सगळें करता ती. जाल्यार तुझे आहे तुझं पाशी जागा विसरलासी. मुळान तूं खरें आनंद म्हळ्यार कल्ले, जो खंयच्याचेरी अवलंबून ना तो आनंद. जे अवलंबून आसता तें सुख आनी दुख्ख. सुख दुख्ख हें द्वैत आसा. सुखा मागशी दुख्ख येता, दुख्खा मागशी सुख येता. जाल्यार आनंद म्हळ्यार कंप्लीट शियर ब्लिस. ते कल्ल्याचेर आलंबन ना ताका. तर हें कशें मेळोवचें. जो निर्गुण गुणातीत, जो अदृश्य अव्यक्त, जो अचिंत्य चिंतनातीत परमपुरुष. अचिंत्य तरी कशी ताणें सांगल्या, अचिंत्य तेच चिंतावे, अव्यक्तास आठवावे, निर्गुणास ओळखावे कोणे परी. म्हणून हें परत परत तेंच विचारता ती. तांगेली डिफिकल्टी हान तुची एक 25 ओव्य गेलेत श्लोक. कल्ल्याक ही समस्या तांगेल मात्र नाही, ही प्रत्येक मुमुक्षुगेली ही समस्या आसा. म्हाका कळ्ळें बरोबर हांव खंय कितें चुकलो, म्हाका परत मार्गार हाडचें सर. पण कशी येवं. मग ध्येय धृती म्हणून तांणी सांगलें. धृती म्हळ्यार कळ्ळें, जशी मन बुद्धी आनी धृती म्हळ्यार निधिध्यास म्हळ्यार निश्चयात्मक बुद्धी. बुद्धी ही निर्णय घेता, जाल्यार निर्णय करेक्ट घेवच्याक धृती लागता. धृती म्हळ्यार कळ्ळें, निश्चयात्मक बुद्धी. आमी निश्चय केला हें मेळोवचें, त्या दृश्टीनेच पावल घालतात आमी. ताजे खातीर आमी आत्त खंय आसा तें पळोवंका. आत्त हांगच्यान हांग वचूंक, एक एक स्टेप वचूंक कशी वचचें.
अयो बा कितले दूर असं कशें वच्चें म्हगेलें आयुश्य जायतेलें म्हळ्यार उपयोग ना. बसली तुमी थंयची तापचो तशी उपयोग ना. तरी कशी वचका, तरी येदोसो दीप आसलो तरी पुरो. सद्गुरूंगेल मार्गदर्शन आसता, तांगेल सतत चिंतन, विशया चिंतन करचे बदलाक सद्गुरूंगेल अनुसंधान दवरात न्ही. हां, आनी आमकां गायड करा ती म्हूण सांगा ती तावळ ते जरूर करतात, जरूर करतात ती. तरी जे दृष्टी सही न पडे, जे मनासही नातुडे, नातुडे म्हळ्यार न आतुडे, मेळना कळना, तया कैसे पाहणे घडे निर्गुणासी. त्या निर्गुणाक पळोवची कशी, गुण ना, त्या दिसना, त्या फील जायना, ताकले रंग ना, वर्ण ना, कसले ना ताका. फक्त आस म्हणून कल्याक तुमी म्हणटात म्हणून आमी म्हणटात. म्हाका अनुभव आयला वे येयली जाल्यार म्हाका अनुभव येवंक ही इच्छा आसा. तरी कोण अनुभव घेतला ते म्हणटा ती मत सांगात यो, हांव तुका अनुभव घेवन दिवयता. त्या खातीर तुगल मनान तूं कंप्लीट पालट करपा लागतलो. तें सगळें सर्विसींग करपा लागता, कळ्ळें. कल्या म्हळ्यार आतां लास्ट टायम आमी कार्ल थावन येतना एक बस मदेंच वायट जालें आनी भर हायवेचेर वायट जालें. म्हळ्यार इतकें केलें, एक तास भर जालें तरी तें रिपेर जायना. तावळे कल ठरयलें दुसरी बस मागोवन घेतलें. ओके, तांणी दुसरी बस दिलें जाल्यार त्या बसान तूं चडची कशी. हें ट्रॅफीक फास्ट हायवेच ट्रॅफीक, तर कशी पूण करून आयली. म्हळ्यार अशी जाता आमगेलें कले जर कळना जाल्यार ह्यो समस्या येतात न्ही. तांतू थावन सुद्दां आमी कल पळयलें, आमगेलें धृती खंय, आमी स्वाम्यांक मेळूं वचूलेलीं, आमकां स्वामीजी मेळ्ळे, स्वामीजीन दासबोधाक बरे आशिर्वाद दिले. हां, आनी मस्त तांणी गोमटें शिकयलें, हे मन स्थिरी करू म्हूण हें शिकयलें. हां, मम मन स्थिरी करू हें वासुदेवानंद सरस्वतींगेल प्रार्थना शिकयली. कितली शिक्षा मेळ्ळें, कितलें गोमटें करून पूज जाली, तें आमी पळोवचें. हां, आनी बसाच कल जालें हें जालें न्ही, तांतन वाट काडतलो आसता जाल्यार आमी त्रास करून वचूल म्हूण आमकां मेळ्ळें न्हय. आमी घरा बसून आमी वचनीची जाल्यार कशें जाता आशिल्लें. एक फावट म्हाका दिसलें आमगेलो एक पाप, एक अपंगूल एक बायल मनीस आशिल्ली. ती चडू जायना, देंवच्या जायना, तिका फिजिकली उबान वयर दवरका, बस तितलो व्हड, यो बा ही खंयच्यान आयली अशें दिसलें. जाल्यार तिगल ती धृती आशिल्ली, तिगल निश्चयात्मक बुद्धी आशिल्ली की ना, स्वामीजींक हांव मेळटली प्रत्यक्ष. मुखावेल कोण पळयल्या, आज ही चान्स मेळटसो, आज हांव मेळटली. आनी तिका अनेक हिने मदत केली आनी ती आयली आनी सगळ्यांनी तिका मदत केली आनी ती सम वचून आयली आनी बरें दिसलें. म्हळ्यार ताज्यान तिका फायदो जालो. तशी आमी यो कशें जातलें म्हणून बसल्यार बैसून गेली. एक एक स्टेप, एक पाऊल दिसची तितलो उजवाड आसल्यार पुरो, पाऊल मुखार घालका. काळो कसो ना भितरी, कांय ना, हरकत ना. एक पणती पेटोवची, दिवो नामाची पणती पेटोवची थंय. आनी हे देवा, हां परमेश्वरा, हे सद्गुरूक आपोवचें. तावळी ते हाजें ध्यान करचें, कले पादुकांचें ध्यान करचें. अशें सगळें ही साधना, ही बेसीक साधन कल खातीर जायी. विशयांचें चिंतन राबोवचे खातीर एक तरी, दुसरें कल खातीर की आमकां पॉझिटीव एनर्जी येवंका म्हणून. आम प्रवास करचे म्हळ्यार एनर्जी जाय न्ही, ताचे खातीर सुद्दां साधन करता आमी. आनी एक आमकां ध्येय केन्नाय विसर नये म्हळ खातीर भक्ती मार्गान वच्च्याक. तरी ताणें सांगल्या असंगाचा असंग धरणे, निरावलंबी वास करणे. खंयचे कले निरावलंबी म्हळ्यार कले आलंबन नाका ताका. आतां एक कडेन अशी हें आसता घसरणशी, तगू देंवचें म्हणटात. थंय कले मॅट ना ती, थंय कले रस्त ना, थंय कले अशी हँडल ना, आपल्या कले बड्डी ना दवरूक वच्चें कशें थंय पांय निसरता. ते पांया मुळान तूं हांगा मातीपुणी आसता. थंय तशी न्ही, त्या वस्तू म्हळ्यार परब्रह्मान तूं कसलेंय ना, कल्ल्याक आलंबन करूंक जायना. तशी असंगच खंय तो वस्तू. समर्थ सांगता तिथे असंगच, असंगाचा संग धरिला जो आवडी, निसंगाचा संग धरिला जो आवडी. हां, तेणे केले देशोधडी आपणी आसी. आमकांय ताणें देशोधडी केले. मी असं पळय ताका पयलें हाकलोन घालें, मनाकय हाकलोन घालें, आनी तूं मात्र यो निर्मळ हें अर्क, परब्रह्माचो अर्क तो मात्र ताणें भितर घेतलो देवाने.
असंगाचा संग धरणे, निरावलंबी वास करणे, निशब्दासी अनुवादणे कोणे परी, अचिंत्यासी चिंतू जाता, निर्विकल्पासी कल्पिता, अद्वैताचे ध्यान करिता द्वैतची उठे. तरी मग द्वैत उठयता म्हणून कल करचे. आता ध्यानची सोडावे तर ध्यान करचे बंद करचे, अनुसंधान ते मोडावे तरी मागुते पडावे महासंशयी. हांग ते सांगता ती अडचण अशी येता की ब्रह्माक जर अमुक एक स्पष्ट रंग ना, रूप ना, भास सुद्धा जायना ताजो, हे ज्ञान मेळोवची कशी. तावळी ते सांगता ती सध्याच्या अवस्थेन तू अचिंत्य ब्रह्मा चिंतन करू लागल्यारी, निर्विकल्प ब्रह्माची कल्पना करू लागल्यारी, अद्वैत ब्रह्माचे ध्यान करू लागल्यारी, ज्ञाता ज्ञेय ध्याता ध्येय मन आणि वस्तू अशी द्वैतची मुखार येता गेल्या. द्वैतच मुखार येता. आत्मज्ञानी जे असतात न्ही तांकां द्वैत दिसनाची, तांकां फक्त अशी द्वैत भासमान जात असतात चिकचिकेची, म्हणजे व्यवहारा पुरते. बाकी तांकां सगळं अद्वैतचे असतात, ते हांतूच लीन असतात, एक असतात. घराच आमगेल उपराटी आमकां आमी अद्वैत म्हणून सोदू वता ती काळका कुडांतू. आणि दिसता कले सगळं दृश्यची दिसता. सरपुसो दिसता, हे एक राजू पळयलें आसता सरपुसो दिसता काय तशी सगळें. बरें, आतां अशी जाता म्हणून ध्यान करचें नाकवे तरी. ध्यान करचें सोड दिवचें म्हळें समजा, चिंतन करचें बंद करून सोडया, नाक तें कर म्हण. तरी मनांतू परत अनेक संशय निर्माण जातात. अरे आमी मागशी पडटलीं, आमकां आनंद यात्रेचो आनंद मेळचो ना, हें एक दिसता. आनी दुसरें म्हळ्यार अनेक हडड्ड मस्त संशय येतात. हो म्हाका फसयना वया, हांणी म्हाका साधन सांगिल्लें वय जाल्यार म्हाका कसलो अनुभव कसल्या येना. अरे कसल्या येना म्हळ्यार तूं आतां बेसीक दुसरींतले चेरडाक PhDचं जर क्वेश्चन सोडोवंक म्हळ्यार जाता वे, जायना. तस जायना. दुसरी जावं तिसरी जावं चवथी जावं ताजे खातीर जर वेळ कमी असल्यार, आतां इन्शुरन्स प्रिमियम, इन्शुरन्स पॉलिसी काडली, हांवें एक इन्शुरन्स एजंट आसा धरात, तरी पॉलिसी काडल्यार वय कितलें जास्ती आसा न्ही तितलें तांकां प्रिमियम जास्ती भरपा लागता. म्हळ्यार तांकां नुकसान, पण शेवटी जे घबाड मेळटा न्ही तें मेळटा जाल्यार प्रिमियम जास्ती भरपा लागता. तशी आमगेल वय जायत येना पळय, आमकां समय कमी आसा परब्रह्माचे ज्ञान करून घेवचे खातीर, तरी आमी साधन जास्तीच करता. यंगस्टर्स कितले करतात ताजे पेक्षा मस्त जास्ती करता, सतत त्याच चिंतनांत रावता आमी. तरी ध्यान सोडून दिवन उपयोग ना बा. तर ध्यान कशें करचें तें ताणें सांगलें. आता ध्यानाची सोडावे, अनुसंधान ते मोडावे तरी मागुते पडावे महासंशयी. अयो इतलें केलें फुकट गेलें मगलें, म्हाका ना अरत्र ना परत्र, हें सगळें देवालें नांव घेवन ध्यान करता बसल्या म्हणून लोक सवतात घरचे, तूं कले घरांत पळयना म्हणून. आनी घरांतलें करूं गेल्यार ध्यान मोडटा, थंय शिरकून पडटा ती, ना अरत्र ना परत्र. द्वैताच्या भेणे अंतरी वस्तू न पाहिजे तरी, तेणे समाधाना उरी कदा असेची ना. म्हणकले ब्रह्मचिंतने ब्रह्मज्ञान ध्यान करच्या वचुल्यारी द्वैत निर्माण जाता. तें जावं नये म्हणून ब्रह्म ध्यान आनी चिंतन करचें सोड दिलें तरी कल जाता समाधान मेळचो चान्सची ना. तें कोणाक सांगिल्लें खंय, हलकी रोग जालेलो, ऑपरेशन केल्यार 30% सर्वायवल हें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, 30% ती जिवंत रावतली चेडूं. आनी जर कर न्ही जाल्यार ताबडतोब 1 म्हयन्या भितर मरता अशी. पण ऑपरेशन केल्यार 30% चान्स आसता जिवंत रावचो. तशी आमगेल अवस्था जाता. आमी जर ध्यान कर न्ही जाल्यार आमकां कसलो चान्सच ना. ध्यान केल्यार मेळटाची म्हूण सांगू जायना. जाल्यार आमगेल धृती जर मागशी आसतली, निधिध्यास. निधिध्यास म्हळ्यार कलें श्रवण चिंतन मनन निधिध्यास. श्रवण म्हळ्यार समज सद्गुरून सांगिल्ली श्रवण भक्ती करची, मुखार येता तें. मुखार समाज श्रवण भक्तीच आसा, तशी श्रवण भक्ती म्हळ्यार आयकूनचें क हाज्याने बरबरे सत्संगांत तूं तांगा सहवासांत रावचें. तें कल सांगता ती अशी मागशी हडड लोकांक गेले थुंकी झेलताले ते, म्हळ्यार थुंकी झेलचे एक वाक्प्रचार आसा, म्हळ्यार हांजी करताले. तशी आमगेल स्वार्थ स्वार्थ सुद्दां म्हणूं जायना,
परमार्थ म्हणटा ती, पण हो आमचे खातीर आमकां स्वार्थ आसा. त्यामी ती तो स्वार्थ मेळोवचे खातीर आमी बाकी सगळें चिंतन सोडून दिवका आनी अक्षरशः त्या सद्गुरूक अशी शरण वचका, तांगेले एक एक वर्ड आमी जपका. कल म्हणलें ताजें चिंतन मनन करून निधिध्यास म्हळ्यार कलें तें आचरणांत हाडचें. आचरणांत आमगेले उपयोगा येता की ना तें पळोवचें, प्रॅक्टीस करचें. आनी प्रॅक्टीस केल्यार मात आमकां कळटा तांत कसले डिफिकल्टीज आसत की. आनी गुरू सतत आमकां सांगत आसता, तर तांकां विचारचें, हें अशी सम जाय न्ही म्हाका समज कळ न्ही. आतां पयलीं हांणी स्वाम्यान सांगिल्लें आमकां आयकनाशिल्लें. भीड पळोवन आमी कोणें म्हणली ते 4-4 पंथांनी विचारचो, आयकत म्हण आमी कसलें उलयली ती, जाल्यार आयकनाशिल्लें. आयकना जाल्यार आकलन कशें जावचें, श्रवण जायना जाल्यार आकलन कशें करचें. मागीर रिक्वेस्ट करून तें आतां हाजेर घाल्ल्या, वॉट्सॅपाचेर तें रेकॉर्ड केल्लेलें आशिल्लें तें घाल्ल्या. तें तें सम आयकता खलें म्हळ्यार 1 to 1 आमगेर हाजेर न्हू आमीच एकली आयकता ती, तें कान्नात तें घालना. तशी द्वैताच्या भेणे अंतरी वस्तू न पाहिजे तरी तेणे समाधाना उरी कदा असेची ना. तर समर्थ सांगतात हाजेरी कल्ल हें तोडग कलो तरी सवय लावता सवय पडे. आत्तां आमकां सवय कल्ले आमी फक्त हाजे प्रपंचाचें चिंतन करचें, ताजी मात्र सवय आसा. विशयान चिंतन करचें, अपेक्षा तुलना आनी हें इम्पॉर्टन्स ताजें मात्र आमी चिंतन करता ती. पास्ट टेन्सात चिंतन करता ती, मुखार कल जातालो हाजी चिंत करता ती. पण आत्तां कल चल्ल्या, आत्तां हांव ध्यान करता. हें प्रेझेंट टेन्सात जगची एक कल आसा, ती कल अवगत करून घेवंका. हांगा सवय पडता सवय पडे म्हणा कलें प्रेझेंट टेन्स 1 day at a टायम. आत्तां कल जरूर आसवे, पयलेची काळजी आत्तां करची गरज आसवे. आत्तां हांव कलेपणे भिरून घाल्या, आत्तां म्हाका दुसरें काम दिलें चिकराब, हें पयलीं कांड भरता कड्डेर बाकीचें. 1 thing at a time that done well. 1000 कडेन आमकां लक्ष आसल्यार खंयचेंय सम जायना. तशी सवय लावता सवय पडे, सवय पडता वस्तू आतुडे मेळटा, वस्तू सुद्दां मेळटा. नित्य विचारे घडे समाधान. नित्य खंयचें अनित्य खंयचें हें तरी आमकां स्पश्ट कळटाची. निर्गुण परब्रह्म कळना आसतलें जाल्यार सृश्टीन तूं नित्य खंयचें अनित्य खंयचें, तर सृश्टीन बहुतेक अनित्यच आसा. तरी अनित्य आशिल्ले तरके तांतू एक तेज आसा, तांत एक गोमटाय आसा, ती खंय तान आली, ती नित्य आसता. फुल्ल बावत उदेत हें उमलता ती, जल्मा येता ती, उमलता ती, पोण वता ती, ताजें मालिन्य जाता, सगळं जाता. झाड वाडटा ती, पडटा ती, मनुष्य जगता ती, मरता ती. जाल तरके सृश्टी चालू आसा. ही सृश्टी कोण चलयता, इतले ग्रहगोल फिरता ती, एका एक क्लॅश जायना ती. हें कोण ही व्यवस्था, हें ऑर्डर कोण दवरता. वस्तू चिंतिता द्वैत उपजे. वस्तू चिंतन करूं गेल्या कल जाता द्वैत उपजता, वय की नाही. सोडी करता काहीच नुमजे म्हणून ध्यानच करची ना ठरयल्यार कलें कळनाची. शून्यत्व संदेही पडिजे विवेके विण. आतां आमगेले कल जाल्या आमी मायनस सांगता ती नंबर लायन गत आसतली मॅथ्स सांगता. म्हाका मॅथ्स मस्त आवडटा. तें मॅथ्साचें उदाहरण दिवचें एक अभ्यास जाल्यार सवय पडे तशी. तर नंबर लायनान मध्य 0 आसता, ताजे डाव बाजूक मायनस पॉयंट्स आसता ती आनी उजवे बाजूक प्लस पॉयंट्स आसता ती. तरी आमी मायनसान तसो तें मुखार येवन प्रगती कर न्हू, ते मायनस पॉयंट्स कमी जावंका जाल्यार तें हें आमी 0चेर येतात, त्या वेळार शून्यत्वाचेर येता ती आनी कड्डेर आमगेली प्रगती सुरू जाता. पयलीं अधोगती राबोवंका न्हय तें सांगता ती. तरी समर्थांक म्हणटा ती आमगेलें मन दृश्यांत निर्माण जाल्या शिवाय आमी त्याच दृश्याचें चिंतन करचें एक दृढ सवय लावन घेतल्या, स्वताक अभ्यास करून घेतला. हाजो परिणाम कल जाला की दृश्य वस्तू मुखार दिसशील शिवाय, कल्लेपुणी आमकां दिसशील शिवाय, कल्लेपुणी भासले शिवाय, कल्लेपुणी रंग आवाजू कल्लेपुणी आमकां जावंका आलंबन, तरी मात्र आमी ताजें चिंतन करूं शकतात. म्हणून कल्ले आयडी करची की गुरुंगल आलंबन घेवचें, तांगेले एक सगुण मुर्ती ताजें आलंबन करून ताजें चिंतन करचें. अशी चिंतन करूं लागलें की चिंतन करतलो हांव आनी चिंतनाची वस्तू अशी द्वैत जात न्हय. खंयचे वस्तूचें ज्ञान हें करच्या गेल्यार चिंतन करतलो आनी चिंतन करची वस्तू हें द्वैत आसता. बरें, चिंतन करतना वस्तूची दवरणी
तरी कल्ले कळनाची, मन नुसते शून्याकार जाता, कल्ले कळना. आणि तरी के अहमभाव म्हळ्यार कल्ले नेगेटिव्ह सुद्दां हांवें कल्ले करतस, नेमके कल करतस, मगल म्हाकाच कळना अशें जाता. तेमी ती हें ब्रह्मचिंतन न्हय, देहबुद्धीचो हांव कायम आसतसरी. देहबुद्धीच हांव, हांव म्हळ्यार देह, हो देह भाव, कळ्ळें. देह भाव कायम जो पर्यंत आस हां, तो सरी मन एक समकलेपणी विचार निर्माण करता, योग्य अयोग्य, कल्पना संकल्प विकल्प, तें ताजें काम न्हय. आनी ते कल्पना आसा त्यो तें सत्य न्हय. तेमी ती त्या कल्पनांची निवृत्ती, निवृत्ती न्ही निर्वृत्ती, म्हळ्यार वृत्तीची निर्वृत्ती जावन जाले शिवाय ब्रह्मचिंतन घडनाची. तेमी ती वृत्तीमय आमगेले जे विचारांच्या जे सान येदे सान आमगेलें मन तान ते अनंत ब्रह्म कशी मावतलें, भरू जातवें जायना, मेळना, ताजो प्रत्यय येना. म्हणून ते सांगता ती, म्हणून विवेक धरावा, ज्ञाने प्रपंच सारावा, अहमभाव ओसरावा, परी तो ओसरे ना श्रीराम. ते ओसर नाकल करचें. हां, तरी परब्रह्म ते अद्वैत, परब्रह्म अद्वैत असं न्हय. म्हण ताजी कल्पना करची की कल्पना आयली की थंय द्वैत येता, शब्द येता, ती कल्लेपणी ताजे एक भाव येता, हय की न्ही. तेथे हेत आणि दृष्टांत, हेतू आसता आमकां ते मेळका म्हळेले, अपेक्षता, दृष्टांत काहीच न चले. ते अद्वैतांतू कसले दृष्टांत आसना, कसले आसना. हां, ते आठविता विसरजे, का ते विसरोनी आठविजे, जाणून या नेणिजे परब्रह्म ते. आतां हें अगदी गोमटेस. परब्रह्म कशें आसा तें पळया ती म्हूण सांगलें. ताजें स्मरण करच्याक स्वताक विसरका लागता. स्वताक जेन्ना आमी विसरता ती तावळ ताजें स्मरण जाता. हां, तर ताका जाणलें की हांव ताका जाणलें, ही जाणीव सुद्दां जायना. हांगा उगडास करचो, विसरचें, जाणचें, नेणचें, हे देहबुद्धीचे अनुभवांतले व्यापार मनाचे तांत आसना ती, कळ्ळें. ब्रह्माज्ञान जावच्याक ताल्या तदाकार जावंक लागता. तरी अशी एक वस्तू खंय आसवे की जी आमकां कळ अशी आस, आनी जी आमकां हे परब्रह्माल्या थाय म्हळ्यार जी सगुणय आस, जी निर्गुणय आस, असली खंयची वस्त आस की जायचें आलंबन करून आनी सोंपी सुगम, तें म्हळ्यार नामस्मरण. नामस्मरण म्हळ्यार कल्लें की ताजे आमी मुखावेल्या पंथा ताजे विचार करुया. नामस्मरण म्हळ्यार नाम घेता घेता स्वतागेलें विस्मरण जावचें, हाका नामस्मरण म्हणटात. म्हळ्यार आमी म्हणटात परब्रह्माचो अनुभव येवच्याक स्वतागेलें विस्मरण जावंका. तर आमकां कलेपणी आलंबनात जरूर आस, कारण आमी दृश्यांत वावरता ती. तरी नाम आस न्ही, ताका शब्द आस, ताका रूप आस. नाम घेतलें की खंयचें पूण देवाल नांव म्हळ्यार ती मुर्ती आमच्या दोळ्या मुखार येवचें शकता, ताजें आमी ध्यान करूं शकता. ती त्या ध्यानाचेर आमी नाम घेता ती. पण तें नाम घेता 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 कल जाता ते एकदम नंतर तांतू ब्रह्मत्रयी आसका लागता. ब्रह्मत्रयी म्हळ्यार कळ्ळें, 3 शक्ती आसतात तांतू नामांतू. आनी कोणकी विचारलेलें नोकरी 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 म्हळ की नोकरी मेळटवे, तशें तुमी नुस्तें राम 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 म्हळ की तुमी राम मेळच केला वे म्हण. जाल्यार नोकरी हो शब्द आनी राम हो शब्द हांतू अजगज अंतर आसा. हें नाम जें आस तें कशें आसता, भावपूर्ण घेतिल्लें नाम, भावपूर्ण घेतिल्लें नांव खंयचेंय ताका नाम म्हणटात. भाव महत्वाचो. कल्या म्हळ्यार सगुण म्हूण भाव घेतिल्लें ताका शब्द आस, ती ताका चाल आस, ताका ताल आस, ते 3 ब्रह्म. हां, तर ते कशें आस, नाम है बंधो, नाम है अमृत सार, ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो, दे आनंद अपार बंधो, नाम है अमृत सार. ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो, पहली कले पहला ब्रह्म जो ताल नाद नहीं, पहले अक्षर ब्रह्म. हाँ, ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे, तन मन में कंपन बन छावे,
ओम नमः शिवाय जे म्हणतात हे शब्द उच्चारतात न्ही ते ओम ताजी कंपन आमच्या शरिराक आनी मनाक कळटा ती हे परब्रह्म आमकां जाणे नासतलें पण ही कंपन आमकां जाणयता ती कळ्ळें हां तरी ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे तन मन में कंपन बन छावे जाल्यार कशी केल्यार कशी जाता हर अक्षर की अपनी नजाकत करत स्पष्ट उच्चार हां तें सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके असता त्यावेळी सर्व काणकोण म्हणटना चुकून सर्व मंगल मंगले म्हणटा ती मांगल्ये आमकां ते तशी शब्द ताजी वायब्रेशन्स ताजे आघात जाता ती ताजे कंपन सुटता ती दुसऱ्या थंय पावता हॉड्डान म्हळ्यार सामुदायीक म्हळ्यार त्या नामाच प्रभाव जाता घरभर ताजें वातावरण शुद्ध जाता आमी जे दीप नमस्कार करता ती हॉड्डान म्हणटा ती हां तावळी लक्ष्मीक आमंत्रण म्हणणे आमगेल भितरली श्री लक्ष्मी जे सद्गुण आसा ती ताका ते उगरून यांचें आमंत्रण आसता जास्ती पैशापेक्षाय पैशा तर जालेची पण श्री औदार्य आनी जे सद्गुण आसा ती तांकां तें आमंत्रण आसता तशी दुजा ब्रह्म जो नाद मधुर बन म्हळ्यार त्या नामाक एक गोमटी चाल लायली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अशी जर म्हणटा गेले गोमटी चाल लायली बा ताका तरी कल जाता दुजा ब्रह्म जो नाद मधुर बन भाव विभोर हो ओ मन भावन भो गोमटे पद हां आतां मम चित्तम स्थिरीकुरु तें डॉक्टर बालाजीन कोण ते गोमटे म्हळ्या हां स्वामीजी गोमटे म्हणटा ती तर ताका एक चाल विशिश्ट लावन म्हणलें अक्षरांचोय बरोबर उच्चार चालय भोव गोमटी की तान तूं मनभावन जाता भाव विभोर जाता आमी आनी त्या आवडच्या लागता नाम आमकां सतत चलका अखंड चलका म्हणटात कल्ल्या चलना आमकां तें आवडना आवड खंयच्यान येवची गोमटे आशिल्ल्याची आवड येता न्हय सिनेमा पद आनी आमी कशी गुणगुणटा आसतात कोणें गुणगुण म्हूण सांगका लागना आमी जावन गुणगुणटात कल्ल्याक ताजी चाल ताजे हे ताजी म्युजीक इतली गोमटे आसता तेंच आमी नामाक लागू करूं जायना हांवें गोमटी चाल लावची गोमटे कोण म्हणचें गोमट्या आवाजान तूं हां आणि सप्त सुरों के आवर्तन में मन हो निर्मल पार बंदो नाम है अमृतसार हां ते सप्त सुरांचे आवर्तन जर घेतले एखाद्या रागाचेर गोमट्यांची चाल बसयली तर ते नाम सतत घेवया म्हूण दिसता सतत ओम नमः शिवाय 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 अशें जर म्हणलें एक गोमटेच हाजेरी सुराचेरी हां तरी सप्त सुरों के आवर्तन में मन हो निर्मल पार बंदो नाम है अमृतसार है नाद ब्रह्म दुजा ब्रह्म नाद ब्रह्म बन नाद मधुर जाता तावळ ते भाव विभोर जाता तांगेल मन आनी मन भावन मनाक भयंकर आवडटा तेमी ती मनाक गेले मन निर्मल जायत वता विशयां चिंतल्यात न्हू हट्टा हो एक नामाच फायदो तशी तिजा ब्रह्म जो ताल ब्रह्म हो ताल आसका हां धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन ता दिन दिन धा 16 मात्रा 10 म्हळ्यार की पयले समेचेर आयलो तो आनी अखंड नाम चलता तिजा ब्रह्म जो ताल ब्रह्म हो तांत दुसरो लय आसता संथ लय म्हळ्यार साधनेक बसतात न्ही त्यावेळी ओम नमः शिवाय हे संत लय मध्य लय कशी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय द्रुत गती कशी श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ते कशें चलता तिजा ब्रह्म जो ताल ब्रह्म हो संथ लयन में साधन बनी हो मध्य लयन में तन मन डोले इतलं आवडतं आमकां ती लय की आमी तन मन डुलच्या लागता हां अशी डुलका हां नाल्यार थोडे जाण कशी पण म्हणल्यार अशी जाता अशी डुलतात अशी जाता तशें जावं द्रुतगती थिरकत बोले द्रुतगती थिरकत के नांदता हां भागे व्यर्थ विचार कळणे बंधो दे आनंद पार तर ते ताल ब्रह्म जो थिरकत ताल लय धरे नाचत एक वार मन अटका लय में भागे
नाम चलत अनिवार, ते स मेरायल की परत नाम, तर अखंड नाम चालू जाता. हे ब्रह्मत्रयी असल्यारी अखंड नाम चलता. आणि तें कलेस ते निर्गुणेस आणि सगुण सुद्धा येस. कड्डेर 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 ते इतले रुजता मनान तूं, ते आमी मुखारपंत घेवया, त्या पश्चंतीन तूं रुजता. श्वासार नाम घेवंक का म्हणटा ती. आमी श्वास घेता ती, हें आमकां कळत आमी श्वास घेता असत म्हणून, पण चालू असता. श्वास घेता ताजें म्हत्व केन्ना कळटा, जेन्ना श्वास येवचे बंद जाता, कोरोना जाता, त्या वेळार आमकां कळटा श्वासाचें म्हत्व. नाजाल्यार तशी श्वास सहज चलका, तशी नाम सहज चलका. ताजे खातीर हे ब्रह्मत्रयीचें आमी अवलंबन केल्यार तें आमकां सगुणय आस आनी निर्गुणय आस. आनी भाव रुपान तें निर्गुणांत वता, त्या वेळार भाव मात्र व्हरता. आमगेल प्रेम, आमगेल भक्ती गुरूंचेरी तें मात्र व्हरता. आनी पक 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 जाता. आनी भितरल्यान नामा शब्द बंद पडटा ती, कसलेय विचार मनांत येना ती. त्या वेळार आमी झिरोचेर येतात, शून्य अवस्था, झिरो. आनी घेता वचल्यार कडेरी पॉझिटिव्हिटीन येतात. अशी ते नंबर लायनंतर मुखार 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 आनी गुरूंगल हात दोन मुखार वचका. आनी जाल्लें की ते तांकां समर्पण करचें. कृष्ण अर्पण मस्तू केलें की तें जाल्लें. आमकां अहंकार्यांचें देवा तूंच घेवन दितस नाम. आनी नाम हें आमी जेन्ना घेता ती, आमी एग्री करता ती की तो नाम आनी नाम एकच, तो म्हजे पेक्षा श्रेश्ठ आसा. म्हळ्यार खंय की आमी आमगें सानपण आमी स्विकारतात, आमी सान जातात. हें म्हत्वाचें. आज आमी हांगा राबया, कित्याक म्हळ्यार वेळ जातस, घोमटें हें जाल्यार वेळ जाता. तर एक 19-20 सुमार जाले, 19 श्लोक जाले. ताजे मुखाल पंत घेवया. तर हे नाम हें बेस्ट वखद. नाम कशें आसता, अमृत तुल्य तरी जाल्ल्यांची जाल्यार फुकाचे मुखी नाम कल्ल्या घेनात. फुकट खीस सुद्दां लागना तें दवरच्याक, कंठांतून दवरचें. पयशे लागना ती कल्ले ना. खंयच्याय अवस्थेंत आमी घेवचे शकतात. तर तें आमी घेवया. आनी हांगा आमी राबया. आनी आतां समर्थांगेली प्रार्थना म्हणया. ती समर्थांगेल न्ही, ती समर्थांगेल प्रार्थना ती आमचे खातीर केलेली आसा. कशी पळयात, आमी समर्थांगेल प्रार्थना करची सोड न्हू, समर्थ आमचे खातीर प्रार्थना करतात. कितलें गमटें न्हय वय की ना. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हें आमगेलें विवेचन पुष्प. आज कितलें 87 की 88 म्हणून लक्षांत ना म्हाका. तें आमी त्या सद्गुरूंगे चरणांचेर अर्पण करुया, श्रीरामा चरणांचेर अर्पण करुया. आनी म्हणया, जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ, महारुद्र हनुमान की जय. भगवान श्रीधर महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. नमस्कार आणि आभार सर्वांचे. आता मी मंगळार म्हणया सनी सगळे आणि नामाच विषय कंटिन्यू करतात. आम्ही ऐकून शकत होते. नमः पार्वती पते हर हर महादेव.